2 पार्सला तर म्हाका कांयच खबर ना भितर कितें आसा काय म्हणून. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळी सकाळी आयज आमी घेता नुस्तें म्हणटात तशें आनी आयचें वेदरूय बरें आसा भरपूर. सो आयचो व्हिडिओ न्हय अशे तरेन स्टार्ट करता. म्हटल्यार पळोवया आतां नुस्तें कितें आसा तें. सो कितें कितें आहा रे कुल्लें आहा. सो हांगसर मम्मी घेता कुल्ले. घे कितले 100 कितले कितले आहा ते टोटल. आनी हायचे वेदरूय एक्चुली ना बरें आसा म्हणटा तशें मातशें पावसाचें कशें वातावरण आसा हे पळयात. आनी हांगसर सकयल न्हय काकी क्लीन करता. सद्या थंडीच्या दिसांनी हेच कुळागरांत क्लीन बीन करप चालू आसता. आमी अजून स्टार्ट करूंक ना, काकीन स्टार्ट केलें. सो पळोवया. कल्ली बीन बरी आसा आयज. 300 कितले आहा टोटल. आनी कल्ली कशी रे दाखय पळोवया. 200 रुपया काय कमी ना. कल बार्गेनिंग करता काय विचारता ते. काप कल्ली काप. सो हांगसर आमी घेतले कुल्ले आनी आतां घेता कल्ली. बरी लांब आसा ही पळयात. सो चला नुस्तें बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. कुल्ले घेतले बरें दिसता फ्रेश. आतां पळोवया क्लीन केले उपरांतूच कळटलें. आनी कुल्ले चड मोठे अशें ना, अशें मिडियम आसा हे पळयात. सो 2 कडेन करतली. एक म्हटल्यार हुमण करपाक जाय आनी एक सुक्कें अशें करपाक जाय. सो आतां क्लीन करतली मम्मी. आनी कितलें आसा मम्मी हे टोटल 18 काय कितले तरी आसा टोटल हे. सो पळोवया आतां क्लीन करून घेवंक जाय. आनी हे पळयात अशें आसा, चड मोठेय बी ना, मिडियम अशें आहा ते. सो चला क्लीन करून घेता. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सकाळची न्हय 11 कितें तरी जाल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मातसो सदा सारकोच स्टार्ट करपाक लेट जालो. सो एक्चुअली हो व्हिडिओ न्हय हांवें सकाळी स्टार्ट केल्लो. तुमी पयलेच आसतले आमी नुस्तें बीन घेतलें आनी त्याच्या मागीर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो थंयच उरलो. कंटिन्यू करूंक पावोकूच ना, कारण एक करून न्हय म्हाजे पार्सलां रिसीव जावपाक लागली आनी तेच बोवाळान उरले. ना म्हटल्यार न्हय 3 पार्सलां म्हाका सद्या तर सकाळच्यान रिसीव जाल्ली आसा आनी 11 जाल्या फक्त. सो हितून न्हय 3 पार्सलां रिसीव जाल्या आनी तितूंतले एक पार्सल जे आसा न्हय ते हेवी आसले. सो म्हाका स्पेशली हाडचें पडलें वचून, कारण टेम्पोन येयल्ले ते पार्सल आनी ती पळयात पार्सल हांवें सद्या थंयच दवरलेली आसा. सो भरपूर एक्सायटेड आसा. केन्नाय पार्सल जेन्ना रिसीव जाता न्हय तेन्ना हांव एक्सायटेडूच आसता अनबॉक्सिंग करूं. सो तें मागीर हांव करतलें. आनी तेच्या भायर आयज सकाळी मम्मीन नुस्तें बीन घेवन दवरलेलें. सो क्लीन बीन तिका कर म्हटलें आनी क्लीन करता म्हणसर म्हटल्यार हांव व्हिडिओ बीन स्टार्ट करून घेता, कारण ऑलरेडी 11 जाली आनी आजून हांवें व्हिडिओ स्टार्ट करूंक नासलो तेका लागून. सो आतां पळोवया कितें करता ते जेवणाक म्हणटा तशें. आयज व्हडलोसो खास असो कांय प्लॅनिंग ना आमचो, कारण ऑलरेडी आमी प्लॅनिंग केल्लो आयज कितें तरी लायट अशें करतली म्हणून, कारण काल रोस पयर रोस जालो. सो रोस खान खान बेजार येता सामको. सो तेका लागून मम्मीक हांवें म्हटलें की एक आयडिया करया की आमी सिंपल अशें कडवण करया. म्हटल्यार सौरक म्हणटा थोडी कडवण म्हणटा बेश्टें, लायक टमट भेंडो बीन घालून मागीर मुळो बीन घालून अशें करता न्हय तें म्हटल्यार करया. आनी कुल्ले जे घेतला न्हय ते म्हटल्यार सुक्के अशें करया कांदो टमट घालून. सो लायट अशें जेवण जालें ना. सो पळोवया आतां. कल्ली बीन म्हटलें फ्राय करया नाका. सो असो प्लॅनिंग आसा. सो आतां फटाफट हांव किचनान वयतलें आनी चॉपिंग करून घेतलें. मम्मीन म्हाका सांगलां चॉपिंग कर, रेसिपी दाखय, कारण म्हाका किचन जाय. सो तिकाय तिचें काम करूंक जाय न्हय तेका लागून.
सो अशें आसा. आनी ही जी पार्सलां आसा न्हय ती हांव मागीर अनबॉक्सिंग करतलें. सद्या तर टायम ना म्हाज्या कडेन. सो चला फटाफट किचनान या आनी काम स्टार्ट करुया. सो आयज हांव रेसिपी दाखयतलें कुल्ल्यांचीच. कसली आहा ती मागीर फुडें कंटिन्यू करता. सो चला सगळ्यान पयलीं या आनी फॅन बीन बंद करता. ही पळय पार्सलां म्हाजी 3 पार्सलां रिसीव जाल्या. आतां म्हाका खबर ना कितें आसा ते. हे एक आसा हे पळयात. उसके बाद ये वाला. सो मागीर अनबॉक्सिंग करूया. सो सगळ्यान पयलीं किचनान या आनी काम स्टार्ट करूया. हांगसर हांवें न्हय फटाफट म्हणटा तशी कडवणाची मिरसांग रेडी करून घेतली. आनी तेच्या भायर आतां हांव म्हणटा तशें हे चॉपिंग करून घेतलें. सगळें कट बीन करून घेतलें. म्हटलें कुल्ल्यांची रेसिपी दाखोवपाक जाय न्हय तेका लागून. आनी तेच्या भायर हांगसर ही पळयात कल्ली घेतल्या मम्मीन. सो ती म्हणटा तशी अशीच दवरतली. आयज काय फ्राय करची ना. सो चला सगळ्यान पयलीं हे कट करून घेता. तर गायज हांगसर हांव सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें कट करून घेता सगळें. कारण कडवणाचेंय कट करूंक जाय. म्हटल्यार आयज आमी कडवण करतली न्हय. भेंडो घालून मुळो बीन घालून आनी तेच्या मागीर कुल्ल्यांचें म्हणटा तशें कांदो टोमाट घालून आमी कुल्ले करतली. सो इल्लीशी सोय घालप. सो अशा तरेन तुमकां रेसिपी दाखयतलें जावं फुडें. सो सगळ्यान पयलीं न्हय हें मातशें करून घेता म्हणजे इजी वयतलें तेका लागून. आनी ऑलरेडी हांवें कडवण कशें कितें करता सिंपल ही सुद्दां रेसिपी शेअर केल्ली आसा. सो तरी बट आयज एक धाकटीशी तुमकां झटपट अशी झलक दाखयता. ओके. आनी तेच्या मागीर कुल्ल्यांची रेसिपी दाखयता सारकी. हांगसर सद्या न्हय नुस्तें फ्राय जाता आनी तेजो आवाज येतलो तुमकां सळ 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 करून हो पळयात. सो गायज हांगसर हांवें न्हय सगळें कटींग बीन करून घेतलें. म्हटल्यार जें कितें आतां रेसिपीक जाय न्हय तें कट करून घेतलें फटाफट. आनी सायड बाय सायड कडवण सुद्दां सोमतेच करून घेतलें. सो कडवण बीन जाल्लें आसा. सौरग म्हणटा तशें. आतां फकत सुके कुल्ले करपाचे उरले. तेजी रेसिपी हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें फुडें. सिंपल आसा सामकी. सुक्कें करूं शकता तुमी इजिली. कांदो टमाट घालपाचें आनी इल्लीशी सोय घालपाची. जर तुमकां कितें हेवी खावपाचें ना सपोज जाल्यार ही रेसिपी एकदम परफेक्ट हा. इजिली जाता. सो ती आयज हांव करपाचें हा. ती फुडें कंटिन्यू करता. सो तुमी पळोवन घे. त्यामुळे आमचें नुस्तें फ्राय जातलें आनी कांदो कट करून करून म्हाजे दोळे पळय कशें जाले ते सामके. आनी तेच्या भायर गरमी जाता असली जाणां किचनान आयज खूबच सामकी. सो चला रेसिपी दाखयता तुमकां फटाफट. ऑलरेडी लेट जालो आनी तेच्या मागीर किचनूय मातशें क्लीन करून घेवंक जाय. नुस्तें बीन फ्राय केलें काय तेल पडटा न्हय सगळें तेका लागून. सद्या मातशें मॅसी जाल्लें आसा. सो चला तर रेसिपी आतां साहित्य पळोवया. सगळ्यान पयलीं हांगसर हांवें घेतले ते म्हटल्यार कुल्ले. सो थोडेशे कुल्ले घेतले. ते बरे क्लीन केले आनी त्याच बरोबर 2-3 फावटी उदक घालून ते धुवून घेतलेले आसा. सो तेच्या मागीर हांगसर घेतलेले आसा हांवें 3 कांदे. मोठे 3 कांदे घेतलेले आसा आनी प्लस हांगसर 3 टमाटां घेतले. ती बीन मोठी अशी 3 टमाटां घेवपाक जाय. दोनूय सेम घेवंक जाय कांदो आनी टमाट. जर कांदो 2 घेता जाल्यार टमाट सुद्दां 2च घेया तुमी.
तेच्या मागीर चवीनुसार इल्लेशें मीठ जाय, गरम मसालो, आता मसालो जाय तसलो घालू शकता तुम्ही, आम्ही गरम मसाल्याचे करता। तेच्या मागीर न्हय हांगसर इल्लीशी हळद, 2-3 मिरसांगो घेतल्या कट करून, मिरसांगो जर घालपाचे ना जाल्यार स्कीप करा। आणि तेच्या मागीर हांगसर सोला घेतल्या अशी ही पॅत, आणि हांगसर हांवें इल्लीशी सोय घेतलेली आसा। सो सोय न्हय भरपूर कमी यूज करा, कारण कांदो टमाट घालून आमी ते करता तेका लागून हे पॅत। सो हे आमचें साहित्य आसा। सो सगळ्यान पयलीं आमी कुल्ल्यांक मीठ लावन दवरया मातशें। हे पळयात इल्लेशें मीठ ऍड करा आणि कुल्ले बरेशें मिक्स करून घ्या। सो एक 5 मिनटां न्हय हांव हे अशें दवरतलें, म्हणजे मीठ बीन कुल्ल्यांक बरें लागतलें। हे पळया, सो आता हे अशें सायडीक दवरया एक 5 मिनटां, चड टायम नाका, एक 5 मिनटां खूब जाली। हे पळयात, सो आता कांदो टमाट आमी फोडणेन घालया। हांव घालतलें तेल, तेच्या उपरांत कांदो हांगसर बरो तळसळून घेया। कांदो हलकोसो म्हणटा तसो मोव पडलेलो आसा। सो आता आमी घालया भितर टमाट, तेच्या मागीर हांगसर मिरसांगो ऍड करा। आता हे सगळे मिक्स करून घेया। तेच्या उपरांत हांगसर हांव आतां इल्लेशें उदक घालतलें, म्हणजे कांदो टमाट आमचे बरें शिजतले। चड घालू नाकात, इल्लेशें, आणि हे बरें मिक्स करून घेया आणि 5 मिनटां अशें दवरा, म्हणजे कांदो टमाट बरें शिजोवन घेया। हे पळयात, हांगसर आमचे टमाट न्हय हलकेशे अशें शिजलेले आसा। आतां हांव भितर ऍड करता ते म्हटल्यार कुल्ले। सो हे पळयात सगळे हांगसर ऍड करा। म्हणजे कुल्ले बीन शिजतले आणि कांदो टमाट सुद्धा वांगडाच बरो शिजतलो। हे पळयात, ते हांगसर आता मीठ ऍड करा आणि ते बी याचे बरोबर बरें मिक्स करून घे। हांगसर न्हय सॉल्ट बी ऍड करा आणि हे सगळे मिक्स करून न्हय अशेंच आता शिजत दवरा। कुल्ल्यांक न्हय असो तांबडो कलर येवपाक जाय, म्हणजे तुमकां कळटलें की कुल्ले तुमचे बरें शिजोन रेडी जाले म्हणून। सो हे पळय, तर न्हय कुल्ल्यांक आमच्या तांबडो कलर येयल्लो आसा, पळोवं शकता तुम्ही। तर आता भितर हांव हळद बीन ऍड करतलें, करा गरम मसालो, हे सगळे आता हांगसर मिक्स करून घेया। हे उदक जे आसा न्हय ते तुमचे बरें आटोंक जाय आणि कांदो टमाट बी बरो शिजोंक जाय। तेच्या उपरांत आता सोय ऍड करा आणि हे सगळे आता मिक्स करून घ्या। सो गायज हांगसर आमचे न्हय कुल्ले प्रॉपर असे रेडी जाल्ले आसा, पळोवं शकता तुम्ही। तर आता लास्टाक हांव हांगसर ऍड करतले ती म्हटल्यार ओली कोथिंबीर। सो हे पळयात, सो झटपट अशी रेसिपी आमची रेडी आसा आणि प्लस म्हणटा तशें चड स्पायसी बी ना, एकदम लायट अशें। सो अशा तरेन ही रेसिपी ट्राय करा तुम्ही, मुद्दाम लायक जातली तुमकां। कांदो टमाट चड घाला। हे पळयात, सो अशा तरेन आमचे सुक्के कुल्ले म्हणटा तशें रेडी आसा। सो गायज फायनली म्हणटा तशें किचनांतले हांव फ्री जाल्ले आसा, किचनांतले काम बीन करून घेतले सगळे आणि आतां जेवतले बीन आणि तेच्या मागीर एडिटिंगाक बसतले। आणि तेच्या पयलीं म्हणटा तशें म्हाका जी ऑर्डरी रिसीव जाले न्हय ती अनबॉक्सिंग करूंक जाय, ती बीन अनबॉक्सिंग करतले आणि मागीर एडिटिंगाक बसतले। पळोवया आतां कशें कितें तें, पोटाकय भूक लागली, टायम जालो एक्चुअली जेवपाचो। किचनान काम करपाक गेले न्हय का टायम कळच ना म्हणटात तसो। सो चला तर जेवता बीन आणि मागीर मेळटा तुमकां डायरेक्ट म्हणटा तशें। ओके, सो कुल्ले आतां हांव ट्राय करतलें कशें जालें पळोवया। मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा, तुमकां लायक जातली, सिंपल सामकें।
आणि कडवण सुद्धा दिसपाक खूप बरें दिसता. खूप दिसांनी कडवण केलें आमी. सो कडवणा वांगडा न्हय खारो जर मेळत न्हय जाल्यार एकदम बेस्ट म्हणटात तशें. खारो बरो लागता, सौरक आनी खारो. सो चला तर जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो गायज आमी जेवली बीन आनी आतां टायम सांगपाक गेले न्हय 3:30 जाल्ली आसा. सो आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करता. सो म्हटलें फायनली ही पार्सलां जी आसा न्हय ती अनबॉक्सिंग करया आनी चेक करया भितर कितें आसा तें. कारण 2 पार्सलां तर म्हाका कांयच खबर ना भितर कितें आसा काय म्हणून. कारण एकदां संजय कितें करता जाणा ऑर्डरी करता आनी डायरेक्ट म्हाज्या एड्रेसार धाडून दिता. सो म्हाका तेची मागीर कांयच आयडिया नासता की कसलें पार्सल येयलां कितें तें. आनी प्रिपेड पार्सलां आसता सो तशें जाता. सो हे एक खबर आसा म्हाका म्हटल्यार हांवें फ्रेम्स ऑर्डर केल्ले. सो आतां हे हेवी जे पार्सल आसा न्हय तेजी कांय आयडिया ना म्हाका. तरी बट मातसोसो अंदाज लागलो म्हाका. आनी तेज्या भायर हे पळयात. सो आमची बीन न्हय पॅकींग अशीच आसता, आमी अशें रॅप करून दिता. सो चला एक करून ओपन करया ऑर्डरी. सो सगळ्यान पयलीं हे आसा फ्लिपकार्ट म्हणटात तशें. सो सद्या तर हांव मिशोचेर ऑर्डर करता. बट हे मातशें ओपन केल्ले हांवें न्हय कितें जाणा म्हाका मातशीशी आयडिया आसली की कितें आसतलें तें. सो हे पळयात. सो बट काडून पळोवंक नासलें हांवें आनी जेवलें न्हय. सो मातशीशी म्हाका आतां न्हीद येवपा लागली. जेवल्या उपरांत मातशी न्हीद येता न्हू. हे पळयात. सो हे हांवें फ्रेम्स ऑर्डर केल्ले टोटल 4 फ्रेम्स. हांगसर आमी म्हटल्यार जे ह्या भिंतीक आमी फ्रेम्स लायिल्ले ते तुमी मिनी ब्लॉगान पयलेच आसतले. सो तसलेच म्हाका जाय आसले आनी 4 म्हटल्यार फूल फॅमिली फोटो म्हाजो मम्मीचो मागीर हॅरीचो आनी संजयचो अशे 4 जाणांचे लायिल्ले. तेका लागून हांवें हे ऑर्डर केल्ले. सो पळोवया कशें कितें आहा तें. कट करी आनी बरें. सो ओके सो सो अशे तरेन हांवें फ्रेम्स ऑर्डर केल्ले. 4 फ्रेम्स आसा ही आनी हे न्हय ग्लास ना, हे एक्चुली शीट आसा हे. सो पडले म्हणून कांय जायना, ग्लास बीन फुटना. बट संजयान जे ऑर्डर केला पळयात म्हटल्यार संजयान म्हाका बर्थडेक गिफ्ट दिला पळयात तेका एक्चुली ग्लास आसा. सो हेका ग्लास ना, हे शीट आसा. सो ही एक पूण कितें प्रॉब्लम जाणा एक्चुली म्हाका अशें दिसलेलें की धाकटें आसतलें बट हे खूब व्हडलें आसा आनी म्हाजें कांय कामाचें ना. हे येदे मोठे म्हाका एक्चुली फ्रेम्स नाका आसले. सो रिटर्नाक घालचें पडटलें. सो ही एक ऑर्डर जाली म्हजी. आतां ही ओपन करया. टेपी कितले आसता ना म्हाका काडूंक मागीर ओके. साहेबान हे ऑर्डर केला पळयात. सो रॅपर आसा हो जो आमी ऑर्डरी पॅक करपाक यूज करता. सो एक रोल ऑर्डर केला तेणी. एक रोल आमचो काबार जायलो तेका लागून. सो आतां तरी आमी व्हडले बॉक्स अनबॉक्सिंग. सो एक्चुली आमची न्हय बॉक्स म्हणटात ते काबार जाल्ले आनी संजयान हांगसर बॉक्सां ऑर्डर केल्या दिसता. येस ही पॅट. सो सद्या ऑर्डरी सेकंड बॅच आमची रेडी करूंक जाय न्हय. सेकंड बॅच आमची रेडी जावंक ना अजून. सो तेका लागून हे ऑर्डर केला तेणी. सो भरपूर आसात ती. आतां कितली आहा न्हय ती तेका विचारूनच कळटलें म्हाका काय आयडिया ना कितली ऑर्डर केल्या ती. आनी हांगसर अशे तरेन 3 ऑर्डरी म्हाका रिसीव जाल्या. सो म्हणटात तशें. आनी तेच्या भायर न्हय कितें म्हणटात तशें एक अपडेट दिता तुमकां हँडींग
सो खूप जाणां एक्चुली सेकंड बॅचीक वेट करता. सेकंड बॅच आमची टायमार रेडी जावंक ना अजून, मातशीशी न्हय मातशी म्हटल्यार अरावंड सांगपाक गेल्यार 10 दीस डिले जाली खूब फुडें. तेच्या फाटल्यान एक रिजन असलें तें म्हटल्यार नाय, एक्चुली आमी सेकंड बॅच रोखडीच हाडपाची असली मसाल्याची, बट मातशीशी आमकां डिले करची पडली कारण म्हाजो एक क्लोज फॅमिली मेंबर नाय हे जाल्लो म्हटल्यार ऑफ जालो. सो तेका लागून नाय हांवें मातसो ब्रेक घेतलो. इवन म्हाजे व्हिडिओ टायम टू टायम येयनासले पळय, तेकाच लागून हांवें टायम घेतलो. म्हटल्यार व्हिडिओ करिनासलें हांव आनी शॉर्ट व्हिडिओन एक्चुली हांवें सांगलेलें कारण म्हाका खूब जाणां कॉन्टॅक्ट करतालीं की सुप्रिया तूं खंय आसा, व्हिडिओ कित्याक घालिना कित्याक घालिना. सो तेकाच लागून हांव घालिनासलें की म्हाजो एक फॅमिली मेंबर हे जाल्लो. सो ती शॉकिंग न्यूज असली आमकां लागून, तेका लागून आमची सेकंड बॅच सुद्दां खूब डिले जाली. सो आतां रोखडीच आमी सेकंड बॅचीक हात घालतली ह्या विकान. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें ज्यांचे ऑर्डरी आसा न्हय तांकां टायमार ऑर्डरी मेळटले. सॉरी मातसो डिले जालो म्हणून, बट हांवूय कांय करूं शकनासलें. हे गजाली कितें सांगून जायना न्हय तेका लागून. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय बाय. असली झेम येता म्हाका जाणा. सो दोळ्या वरसून कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो चला तर बाय.